कावणेतावून तुवें कुर्सा पर्यान सोम्या मोगतो केलोय आमचो मोठे दयेन तुजे कावणेतावून तुवें कुर्सा पर्यान सोम्या मोगतो केलोय आमचो मोठे दयेन तुजे सदपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सतत वर्ती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकत वर्ती सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता आशेन आयल्या आमी तुजे ते समाधान करताय तूं फळादीक आमचे हे आराधन आशेन आयल्या आमी तुजे ते समाधान करताय तूं फळादीक आमचे हे आराधन सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सावळेक तुज्या रक्तांव आमी आसत रेगान वेंगेन आमकां तुंदर तुजे वर्ते दयेन सावळेक तुज्या रक्तांव आमी आसत रेगान वेंगेन आमकां तुंदर तुजे वर्ते दयेन सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता मोगळा सोम्या तूं आमचे मदें सदांच आजार आसाय तुजें हाजरपण भोगलेलीं आमी सगळीं आज तुज्या पांयां तळीं सरपडून पडल्या आनी आतां आमची काळजां मनां तुजे थंय समर्पीत आसतना मोगळा सोम्या आमकां ह्या आराधनांत फावो ते परी वर्त्या बऱ्या मनान नितळ काळजान ह्या आराधनाचो वेळ करसूंक तुजो सांगातपण भोगूंक जाय आसली मजत तूं आमकां दी मोगळा सोम्या आम्हा हरी एकल्याच्या जिवितांत तुजी पाशांवाची वाट ह्या वक्ता आमी चलत आसतना आमच्या जिवितांत आमचे कश्ट आकांत बेजाराय सगळें तुज्या कुर्सा वाटेर ते समर्पण जशें तुवें कुर्सा रोमखाळो न्हू
आमच्या खातीर प्राण दिलोय आनी सगळ्या मनशां कुळा सोडवून हाडली. त्याच बरोबरशान आमी सोडवण जोडची मनशां जातल्या. वै सोम्या वसुक बरो वसो दवरून आमी ह्या संवसारी आमची पावलां काडून आसा. आनी आमच्या पावलां आमच्या मेटांक तूं तुजी आशिर्वादां वत्ताय. जायतो लोक सोम्या ह्या संवसारार नाना तराच्या पिडेन कस्तोन आसा. आज ती तुजे लागीं विनंती करतात, तांकां बरेंपण तूं दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हज्या जिवितांत सोम्याचो पाशाव, म्हज्या जिवितांत सोम्याचो पाशाव हांवें करता आसतना सोमी म्हज्या बगलेन आसा म्हणलें पयलें आमच्या मतींत आमी खचीत करूंक जाय. हर एका मेटांनी हर एका कामांनी तो ताचो सांगातपण आमकां दिता. आमच्या बगलेनच तो आसा. जायते फावटी असले संदर्भ आमकां मेळ्ळ्यात. जायते फावटी असलो अनुभव आमच्या जिवितांत जाला आनी ताका आमी अर्गाय दिल्यात. आनी मुखल्या जिवितांत असलो अनुभव खचीत रितीन जाता. स्वामी जेसू तुमचे सांगता ताची पावलां करता. तुमच्या उजव्या जावं बरो तुमच्या दाव्या जावं बरो तो केदाळाय तुमच्या सांगता आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी कितें दिवंक आसा? आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी दिवंक आसची एक अर्गां आनी होगळाप, अर्गां, बलिदान, सॅक्रिफिसाचें जिवीत. ते देखून आमच्या खालसा मनांत सोम्यान केल्ल्या सर्व उपकारांक आतां आमी अर्गां पाठोवया. अर्गां पाठोवन गावया गीत हांव होगळाप दिता जेजू. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. हांव संतोश पावता जेजू, हांव संतोश पावता जेजू, हांव संतोश पावता जेजू म्हज्या काळजान. हांव संतोश पावता जेजू, हांव संतोश पावता जेजू, हांव संतोश पावता जेजू काळजान. हांव जय जय म्हणटा जेजू,
हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजा सगळं मी उभे राहूया हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू म्हज्या काळजा हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू काळजा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा मान प्रकाश हालेलुया 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 मुगाळा भाऊन आणि बहिणीनो आमची काळजा गावल्यांनी बदल्यांत खंडे जावन आमच्या जिवितांत भोगलेली हर एक घडी सोमिया सांगता जियेली ती घडी आमी उडासा काडया हर एक अंतर सोम्यान आमकां आपडला आनी ह्या प्राजीत काळार वळत्या रितीन तांणी आमकां आपडला कित्याक ताणें ताचे बक्षाने आमकां दिला हर एकलो मनीस साडी न्हय हर एक जीव ह्या संवसारांत हांव साडी न्हय ताणें आमकां राखला त्या देखून ताका हर गाणी ओकळा फावो असो स्वामी जेजू ख्रिस्त आम्हा हर एकल्यांक आज असली रुजवा दिता की बिये नाकात तुमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आकांत येता आसतना हांव तुमचे सांगता आसा प्रत्येक जावन ह्या प्राजीत काळार तुमची दंडवणी तुमी करता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो जें कितें प्राजीत काळ तुमचे तोंडाचेर येता तें तुमी येदोळस केलां आनी खर नसात आनी ह्या क्रियेचे घडये इल्लो थोडे दीस आमच्या हातांत आसात आनी बक्षाने सुस्पिरेत ह्या दिसांनी आमी जियेत आसतना हर एकल्यांक बक्षोंक हर एकल्या लागीं उलोवंक हर एकल्याची मुखामळां पळोवन जियोंक जाय आसली कृपा आज जेजू लागीं आमी मागया खंडीत जावन जेजू आमकां पळयता जेजू आमकां आपडटा जेजू आमकां ती शती दिता थोडो वेळ मौनपणे आमी बसया सोम्या सांगता आमची थोडी गणितां घडलेली उगडासा काडया खंय सकड सोम्यान म्हाका आपडून बरो केला खंय सकड सोम्यान म्हाका ताजी उतरां आयकूंची बरी केल्यात खंय सकड सोमे म्हाका आनी एक व्यक्ती तावन पळोवंक मेळ्ळो खंय सकड सोमे म्हाका आनी एक व्यक्ती मुखांतर उलयलो ही गणितां उगडासा काडया कित्याक ह्या संवसारी जायतीं व्यक्तित्व घेवन आमी जिवन आसा जायतीं मुखामळां घेवन आमी जिवन आसा
आज आमी उगडा असो दवरूंक जाय आमच्या मुखार आसा एकच व्यक्तित्व क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी तें क्रिस्ताचें व्यक्तित्व हर एकलो आपणायता आनी त्या क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वांत लिपोवन आसा तें क्रिस्ताचें मुग्धपण आम्हा सगळ्यांक तो प्रदर्शीत करता. जावंक बरो आमकां पवित्रास्तना वेळार हांगासर वेदी मुखार हाडटा आसतना आमच्या सांगाता आयिल्लीं कोण म्हणून आमकां कळीत ना. आमी कितें आमच्या कुडीक कितें नेसल्या म्हणलें आमकां कळीत ना. आमची सैरी धैरी कोण आयिल्ली म्हणून आमकां कळीत ना. जाल्यार आमकां जेजूचें मुग्धपण थंयसर आसलें म्हणून आमकां आतां कळीत जाता. आनी तेंच मुग्धपण घेवन आमी आमच्या आखरेच्या घडयेक ह्या सुवेदी चडशीं येता आसतना आमकां कोण आपणारतात म्हणलें कळीत ना. आमी कितें नेसलां म्हणलें आमकां कळीत ना. कोण आमचे मरणाची रीत करता खंयचो पाद्र्याप आसा म्हणलें कळीत ना. तेंच मुग्धपण परत सुमयांचें. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जिविताच्या सुरवेर असलें मुग्धपण, जिविताच्या आखरेक येता म्हणसर आसा तें मुग्धपण एकच. त्या देखून संवसारांत आमी जायतीं मुखां घेवन भोंवताव तर, जायतीं व्यक्तित्वां घेवन आमी भोंवताव तर खंयच्या गतीन प्रयोजनां पडटलीं, कितल्या मापान ती आमकां बरेपणां पडटलीं म्हणलें एक आठव आज आमी करया. आमी हर एकल्याक उगडावंक जाय म्हजें व्यक्तित्व म्हजें न्ही. म्हजें व्यक्तित्व म्हज्या नांवान लिपोवन ना. म्हजें व्यक्तित्व जें कितें कामां हांव करता त्या कामांनी ना. म्हजें व्यक्तित्व म्हज्या बरेपणाच्या जिवितांत अडक जालां. म्हज्या बरेपणाच्या जिवितांत मात्र तें उरलां आनी तें बरेपणाचें जिवीत क्रिस्त दिवंक शकता. त्या देखून आतां सुम्या मुखार आमची काळजां मनां उक्ती करया. जायती मागणी आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो. आज प्रत्येक जावन आमचे मागणी हें जावन दी, सोम्या आमकां तुजें मुग्धपण, सोम्या आमकां तुजें व्यक्तित्व आमचे थंय खंयसय. आनी हांव तुजें व्यक्तित्व घेतलो, हांव तुजें व्यक्तित्व घेवन गेल्ली संवसाराक तुजी सुवार्ता परगट करतली. त्या देखून व्हडा थाळ्यान आमी गावया. जिणयेच्या कश्टा वेळार म्हणलें खंतर आमी गायता आसतना स्वामी जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी आयकोवया. ताजी उतरां आमच्या मतीक कसलें समाधान दितात म्हणलें तें आमी आयकोवया. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी रचलोलो तोच सांबाळटा सदा. परत आमी म्हणया. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी रचलोलो तोच सांबाळटा सदा. दुसरें चरण. तळमेत जायनातना अंतरांत त्या पासा
उर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा परत आम्ही म्हणूया ताळणेत सांपडताना अनकरंतल्या त्या पासा उर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा आता जेजू आमच्या सगळ्यांक तो म्हणटा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या चौदासा जेजूचे उतरां तो म्हणटा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या परत आम्ही म्हणया चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या होय मोगाळ भावनांनी बहिणीनो आमच्या कश्टा कांतांत आमच्या बेजारायंत ताळणे संपत असताना पातकान पडत असताना अरे एक घडये सुमे जेसू आमच्या संगाता लागीं आसा आता त्याच जेजूक आमचो नामान आमी पटोवया आमच्या काळ मनात असलेली मागणी सगळं ताच्या पांयां आमी दवरया प्रत्येक जावन आज फादर डेनिसान ताच्या पासत मागोवंक सांगला वैजांक जाय नतले वा वैजांच्या कुमके भायर आसले पेढा ती थंयसर समी जेजू पुसून काडून दी म्हणून ताणें आज मागोवंक सांगला ताच्या पासत आनी तशेंच सबार तेसांवा आमच्या मतींत आसात ती जेजूच्या पांयां तळा दवरया खंडेस जावन जेजू आमकां आयकता जेजू आमकां आपडटा जेजू आमकां बरो करता आनी ताजो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जाल्यार वचता दिमेर आमी पडया दोळ्या आमच्या नंप्या आत आमचे उबारया आनी आपड सोम्या म्हणलें एक वाक्य आमच्या मतींत आमी म्हणया परत परत आमी म्हणया आपड सोम्या म्हाका आपड ए देव वडा Sacramentan sastrang naman koruya purvinyatya rupa bodna novyo riti adarya Salvon vicha askat vishvyam bhavatache bordivyam Zashe bapak tashe sputak ullasani stutizam Podvi mahima sasna sasna yekastarya hasi
प्रार्थूया. ये देवा पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवण सफळ सदां समजे थंय आमी बगी सरकू. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पाप कर. आमच्या कस्तांवर पिडेशिड्या वेळार तूं आमचे संगी सदांच साय म्हण आमी सदांच तेरपात येता. तुमची येताना राज करताय सस्तांच्या आज असना. आमेन. Bagewon Padre Pio Bapa, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत चढलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितांची येव सदा कुर्साचो पुरो जोडलोय. बागेवोन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावोन देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राजितांचे सुख वेंगून शांतीचे हातेर जालोय. बागेवोन पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझ्या संपियो आम पसोत विनती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुचून यासक सांग पाद्रे पियो तुझ्या पुता जेसूच्या कस्तांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे मिनतेन कितें हांव वत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणान एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्याक आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रासम खायून तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संसारान साव आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपया भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपणे बापा कडेन तुझे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी कशी जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपया भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे रावपाक येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आता हांवें मागचे ते म्हाका लागतले म्हणून खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपा भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे रावपाक येता हे जेजूच्या पवित्र काळसा कष्टातल्या थंय दया दाखयन रावचे तुका साद. आमचे निर्भाग्य पत्त्याचेर तुजी काकूट दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुर्लभे काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रनिये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी वर्वशा तुका आमी उलो मारता. आमी पद्दे सेवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका आराधन करता. तर आमचे शिकाये ये तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मरिये. सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा मा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सांपियो कोल्लदेन सांपियो आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आवय बापायक खालतो सावन जियेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कस्तान वरान तिरसन सांभाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो फ्रांसिस हासिसच्या पटलाव दरा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कपचिन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो सुमेच्या पाशामाच्या गयाने नटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो एवकरिस्त थंय भक्तीनं भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळच दाखयल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो मागण्यान तिरसन सांभाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणाक खालतो चलल्या आम्हा पासत
पासोद विनंती कर सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बाचावे खातीर वावुरलेल्या आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दयेसा आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो गरजे वतांक तू क्षण पावच्या आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो तुका उलो मरतेल्यांच्या बरवशा आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासोद विनंती कर सांपियो आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सेवक सांपियो समर्पित जिणयेक आपोवणे दिवन विविध कुरपे देण्यानी मोरलोय आणि भगवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्त सुयासक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासानेन राबोवंक क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोवंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन आशीर्वाद सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकू आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादेक करूं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन Nove gitami nawadyami amcha sumya vandun taka bhakti nami varsiyami amcha raya kritya sumyachi nizaki vichi महिमा ताची करताम का विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रचना वाकणटा ताची बळवंताय गावया नवे ये गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका हसियामी आमच्या राया देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर पाद्रे पियोच्या मनाक मी सर्पितात प्रवीण डिकोडना आनी तशेंच देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर पाद्रे पियोच्या मजतीन मागलेल्या उपकारां खातीर मी सर्पितात फ्लोरा डी अल्मेडा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भवन आणि बहिणीनो प्राजिताची जिणी प्राजित म्हणलो शब्द आमच्या जिवितांत आमी आयकत आसतना कितेंय आमचें थंय आसलें सोडणो नवें सुरू करूंक आमची काळजां मनां अत्रेकतात प्राचित आनी हो प्राचित असो काळ आमकां हेंचो शिकयता पाद्रे पियो आमचो मोगाळ सांत ताणें ह्या प्रत्येक जावन प्राचित काळार समयाचो पाशांव इतलो लागशिल्ल्यान बगलो की ताच्या कुडींत क्रिस्ताक बगूंक ताका फावो जालें आनी तें भाग आमकां सगळ्यांक आसा आमकां आमच्या कुडींत जेजूचे 5 गाय मेळनान जावंक पुरो जाल्यार आमचे आत्मीक रितीन ते आमी खेदाळाय आमच्या कुडींत वावयतात
कित्याक आमी जावन आसा क्रिस्ताची, आमी जावन आसा ताजींच. ते देखून तो म्हणटा तुमचे सांगात हांव सदांच आसा, तुमचे सांगात हांव सदांच वस्ती करता. जे केन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा, ताणें अनुभव केल्ले, ताणें ह्या संवसारी घेतिल्ले, तो कुरीस जावं पुरो, ते कस जावं पुरो, ते किळ्यांचे गाय जावं पुरो, थंयसर ताका सांसिल्लो तो कांट्याचो मुकूट जावं पुरो, आमकां सगळ्यांक अनुभव करूं मेळटलो. ते देखून आज ह्या प्राचीत काळार सांपाद्री पियोच्या मनाक नव्यान भेटोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना सांपाद्री पियो बरें आमी आमकांच सोम्या मुखार समर्पिया, आमचे सर्वस्व सोम्या मुखार आमी दिवया आनी एका काळसान एका मनान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आमची पातकात आमी वळखून घेवया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा आनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरळ सांगता. मनान चिंतून तनान विसरून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगे सदा संकार मुरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पाता करतल्यांक तूं बक्षिताय. खालतेपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव वळखून घेता, तर आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां बोगस आमच्या सम्यांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता परवी. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रास वर्स लयता सस्तांच्या ससना. आमेन. पयलें वचप. हांवें तुका सोल्ल्याची पोरजा म्हणून विणसलें, तुजो गांव तुका दितलो. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका जाप दिली. सडवण्याच्या दिसा हांव तुका फावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडलेले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला. आनी म्हजे परजेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा. काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेन तांकां सोरो मेळटलो आनी रिते दोंगर सरोवाचें मैदान जातलें. तांकां केदींच बूक वा ताण लागची ना. देगीचें वारें वा वोत तांकां मारचें ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबर करतलो. पळया, ती पयस पयस थावन येतात, थोडी उत्तरेतावन आनी अस्तमेतावन आनी थोडी सिनेमातावन. मळबा संतोशान बोब मारा. पृथ्वी उल्हासीत जा. पर्वतानो आनंदान गयान खरा. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेक बुजोवन दिता आनी आपल्या कश्टतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडलां.
सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बळाक विसरत गाय. आपल्या कुसवाच्या भुरग्यांची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोमी दयाळ आणि खाकुळदार, तुम्ही दयाळ आणि काकुळदार, सोमी दयाळ आणि काकुळदार, सोसणी खायेन आणि प्रिती मोगान बरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळे आपले रचने थंय कणवळायेन भरलोलो. तुम्ही दयाळ आणि काकुळदार, दिल्ल्या उतरांक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. सर आपल्या करण्यांनी तो मोगापार. सगला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. तुम्ही दयाळ आणि काकुळदार, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवन. सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुम्ही दयाळ आणि काकुळदार, तुम्ही दयाळ आणि काकुळदार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. हांव पुनर्जीवनपण, हांव सुजीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो सासणाक मोरा सोना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जिजून जुदेवांक जाप दिली. म्हजो बापूस सदां तूं वावुरता, हांवें तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जिवीशी मारिजे म्हणलें जुदेवांचें हट आनीकी बळ जालें. कारण तो साप तसो कायदो मोडटलो मात्र न्हय, देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाक समासम करतलो. जिजून तांकां हे परीस जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपले सक्ती पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तें पूतय करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सकड पुताक दाखयता. आनी की उरत्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी आजा पावतेल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पूतय आपणाक जाय तांकां जीव दिता.
ह्याशिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. सुमेज तांणी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताक ही मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका दडलेल्या बापाक ही मान दिना. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका दडलेल्याक सतमंता ताका सास्तीक जिवीत मेळटा. ताजेर केस्तेचें फर्मण पडचें ना. तो येदोळसो मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. सतस हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूनसो काळ येतलो मात्र न्हय, तो येदोळसो आयला. जिंकोन हो ताळो आयकतात थंय जियेतले. जशें आपूण स्वजिविताची झर तशें बापान पुताक स्वजिविताची झर जायश्यो केल्या. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशापूत. इतलें आयकून तुमी आजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधानले भायर सरचो वेळ येतलो. जाणें बरें केलां तें जिवीत बगूंक आनी जाणें वायट केलां ती क्यास्त सोसूंक उरतलें. म्हजे सक्ती हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगलेलें बरें हांव नीत करता. म्हजी खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका दडलेल्याची खुशी हांव पाळटां. देखून म्हजें फैसल निती बरयत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें व्यक्तित्व आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तें आयलां बापातावन. बापान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या पुताक ह्या संवसारीक धाडलो. जें कितें बापाचें निर्मणें आसलें त्या प्रमाणे करूंक, ना बगार जेजूची स्वंत खुशी जावन करूंक. तेंचो आज जेजू परगट करता. जें कितें ह्या संवसारी हांवें येदोळसो केलां आनी की करूंक आसा तें सकड बापाच्या नांवान हांव करनासा. आनी बाप जें कितें म्हाका सांगता त्या प्रमाणे हांव करूंक मुखार सरता. जेजूचें व्यक्तित्व थंयसर बापाच्या व्यक्तित्वांत ताणें खंचयलां. आनी जर तर आज आमी क्रिस्ताचे फाटलाव धरा म्हणून आमकां सामी आपयता, आमचें व्यक्तित्व क्रिस्ताचें व्यक्तित्व जाय. ते देखून आराधनांत हांवें तुमकां एक ल्हानशी तयाराय दिली. ह्या संवसारी आमी जायतीं मुखामळां घेवन आमी जियेता. संवसारी आमी जायतीं व्यक्तित्वां घेवन आमी जियेता. ती आमकां शाश्वत न्हय. आमचें व्यक्तित्व एकच व्यक्तित्व, तें जावन आसा क्रिस्ताचें व्यक्तित्व. खुर्सार उमकळलेल्या त्या क्रिस्ताचें व्यक्तित्व. आनी व्यक्तित्वाचो आम्हा सगळ्यांच्या व्यक्तित्वाचो मुकुट जावन आसा खुरीस. आज खुर्सार उमकळलेलो जेजू आनी त्या खुर्साचो व्यक्तित्व आमच्या जिवितांत आमी जिये जाय तर आमकां कितें समजयता म्हणलें थोडो वेळ आमी आठोवया. आम्हा सगळ्यांचें व्यक्तित्व खुर्साचें व्यक्तित्व म्हळ्यार हांवें थंयसर दोन रुखाडां तुमकां दिसतात. एक रुखाड आड आसा आनी एक रुखाड उबें आसा. आड आसलेल्या रुखाडाचेर थंयसर जेजूचे आत ताणें संवसारी प्रदर्शीत केल्यात. आनी थंयसर तो आम्हा सगळ्यांक कळयता की जशें हांवें ह्या संवसाराच्या सोडवणे पासत म्हजे हात जोडयले, जशें ह्या सोडवण्याचे संवसाराच्या सोडवणे पासत म्हज्या हातांनी हांवें जायतलीं बापाचें नांवे महात कार्य केल्यांत ती चक्कड तुमी करूंक आसात. आनी ते हात तो प्रदर्शीत करता आसतना थंयसर तो म्हणटा
हे सगळं जिवीत तुम्ही ह्या संवसारी जियेत असताना सुलाभायचे म्हणून तुम्ही चिंते नाकात, कित्याक म्हज्या हातांनी हांवें बगल्यात किळ्यांचे मार. तुमच्या जिवितांत तुमचे हात जगत असताना थंयसर जायते गायी तुमकां मेळोवंक पुरो. तुमच्या हातांक जायते दूख मेळोवंक पुरो. कित्याक थंयसर म्हजे तसलो मनोभव तुमी दवरा. कित्याक जें कितें करतात बरेपणा खातीर करतात. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ते जेजूचे हात आमकां सांगतात, जें कितें संवसारी तुज्या कुटुंबा खातीर तूं करताय, जें कितें संवसारी तुज्या वैयक्तीक जिविता खातीर करताय, जें कितें समाजा खातीर करताय, सक्कड बरेपण जिवचें तशें तूं कर. त्या देखून तुका हे हात दिल्यात. आनी ह्यो खुर्साचो व्यक्तित्व आपणायलेले आमी हेंच शिकोवंक आसा, हेंच जियोंक आसा. आनी उब्याचलो रुखाडाचो कुडको आमकां म्हणटा, तुजे पाय ह्या संवसारी तुवें तेंकल्याय जाल्यार अखरेचे घडये तुवें पळोवंक आसचो तो सर्ग वयर आसा. तें सासणाचें जिवीत वयर आसा. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, तुजी दिश्ट सर्गा लाय. खुर्सार ताचे नित्रण कुडी वरवीं ताणें प्राण अर्पिल्या उपरांत ताची तकली ताणें बागयल्या जावं पुरो. जाल्यार प्राण येता म्हणसर तो तकली वयर करून बापा लागीं परती लागलो, बापा लागीं मागा लागलो. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसारी आमी कितलेंय जिये, कशेंय आमी जियेले रे, कितले वावंट आमी काडल्या रे, अकरेचे घडी आमी पळोवंक आसचे. एकच एक भाग तें आसा सरकार, आनी तें भाग जावन आसा सासणीक जिविताचें भाग. त्या देखून खुर्साचें व्यक्तित्व आमकां इतलेंच म्हणटा, तुजें जिवीत बऱ्या रितीन बरेंपण आपणावच्यान कालतेपणान जियोवच्यान तूं करशी. त्या देखून खुरीस आनी खुर्साचें व्यक्तित्व आमकां कितें शिकयता? खुर्साचें व्यक्तित्व आमकां सॅक्रिफायस शिकयता. तें आमी सगळीं आमच्या कुटुंबांत जियोन आसा. सॅक्रिफायसाचें जिवीत आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवन जियोवचें जिवीत. वैयक्तीक रितीन बदलावन हाडचें तसलें जिवीत. जें कितें सोम्य लागचें हांवें जोडून घेवंक आसा, तें जोडून घेवच्या खातीर कितेंय ना, म्हजे वायट सवयो जावं पुरो, म्हजी पातकां जावं पुरो, हांवें तीं साणूंक आसात. आनी ती सांडटा आसतना म्हजें थंय जावचें एक सॅक्रिफायस जावन आसा, एक वर्तें सॅक्रिफायस. म्हजेंच बलिदान ह्या संवसारी हांवें भेटोवचें, ह्या वेदीचेर हांवें भेटोवचें, जेजू समकार हांवें भेटोवचें. त्या देखून सॅक्रिफायस आमकां एक गूट जावन आसा. सॅक्रिफायस आमकां एक बरवस जावन आसा त्या खुर्साचें व्यक्तित्व आपणावच्याक. दुसरें, खुर्साचें व्यक्तित्व आमकां कितें कळयता? विधेयपण आनी सेवा धर्म. आपूण देवाचो पूत म्हणून ताका खुर्सात हांव सकला देवून ताजेच देवाच्या नांवे महात कार्य करून ताणें ह्या संवसारी एक चॅलेंजींग जिवीत थंयसर जेजून दाखयत आसलें जाल्यार जेजू तें दाखयना. आपणाच्या बापाच्या कुशेक खालतीमान घालता, विधेयपण तो दाखयता. त्या देखून मोगाळ भावन भयणीनो, खुरीस आमकां विधेयपण शिकयता. आमच्या जिवितांत हें भोव गरजेचें. आज तुमी ह्या हंताक पावल्ल्यानंतर तुमी तुमच्या आवय बापायन दाखयल्ल्या विधेयपणा वरवीं, आनी आज तुमी तुमच्या भुरग्यां बाळांत हांव जें कितें आश येता तर तांणी तुमकां तुमचेर दाखयल्ल्या त्या विधेयपणा वरवीं. हांगासर विधेयपणा सांगता, सेवेचो धर्म सांगता येता. एकामेका सेवा पयल्या सुवातेर कुटुंबांत करूंक आमी शिकल्या नंतर त्या आमच्या सिस्टमार, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सकडा कडेन म्हणजे समाजांती ते आमी करूंक शकता. सेवेचो धर्म, बरेंपण आशय, बरें करून जियोवचें एक भाग. तिसरें, बक्षणाचो स्पिरीट. खरीच आमकां तीन तावन खुर्साचें व्यक्तित्व आमकां बक्षणाची स्पिरीट आपणावंक आपूण दिता. जे केन्ना बक्षणाचो स्पिरीट आमचे सांगता आसा तर एकल्यांक आमी आमच्या कुटुंबान जावं बरो, समाजान जावं बरो बक्षून जियोंक शिकता. कित्याक जेजून थंयसर खुर्सात हांव म्हणलें इतलेंच, बापा तांकां बक्षी. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ताजी ती आखरेची उतरां आमच्या मतीक आमी उगडास काडया.
बापा तांकां बक्षी म्हणल्यार मागणें सदांच आमच्या तोंडांत खेळोन दी आनी आखरेक मुखलो बरो असो खुरीस आमकां दाखयता मुखलो बरो असो थंयसर जेजूच्या जिवितांत तो खुरीस अंत्य जावं ना नालिसायसो खुरीस आसलो थंयसर जेजून तो खुरीस वेंग मारल्या उपरांत आमी सगळ्यांक सोडवणेचो खुरीस जाता आनी तो सोडवणेचो खुरीस आमी सगळ्यांक ताणें सोडवणेची एक खुणा जावन आमकां ताणें दिल्या त्या देखून आमी कितें करता आमचो मुखलो बरो असो सोम्या म्हणजे थंय जियोंक कसलेंय कितेंय ना आनी मुखल्या म्हणजे जिवितांत बरो असो ना म्हणल्यार संदिग्ध परिस्थितींत आमी कितें करता ताजो उपकार आमी मागता आनी कुर्साचो गुर्त आमी करता खंडीत जावन आमी काडचो तो कुर्साचो गुर्त आमकां हर एकल्यांक मुखलो बरोसो जावन मेळटा मुखल्या जिविताक एक हुरूप जावन मेळटा त्या देखून मुगाळ भावन आनी भयणीनो हांवें सदांच सबालपटी हे उतार सांगला जावंक पुरो आमची जिवीत सोम्याचें म्हणून आमी लेखलां आसता सोम्याची उतरां आमची उतरां जावन दिता सोम्यान पळयली ती दिश्ट आमी पळोवची दिश्ट जावं दी सोम्याने आयकल्ली ती उतरां आमी हेरां तें आयकोवचें बरी वा हेरांक आमी दिवचें बरी जावं दीच सोम्यान केल्लें बरी आमी आमच्या हातांनी करूंक शिकया सोम्यान चलयली वाट आमी चलोवंक शिकया त्या मात्र आमचें जिवीत बदलूंक आमी शकता क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमी आपणावंक शकता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो उंडो आनी वायनां बेगीशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिताव आमकां सामी तुका काणीक जावं दिताव स्वादीक मोगान तुज्या जियेव काशेताव स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयताव तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद विधार देव बापाक मानता तसलें चामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमकां आमची पातकी सैमाची कथां कणवळ्यान दोन काड आनी आमकां अदीक अदीक नवी मनशां करून तुजी सडवण सोडूंक आमकां फावय ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपद विदारणी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे असो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवण असो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरे करूंक निर्लो बी काळजां बटताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या देवदूतां सांगात हे तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तो
जय. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खोड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक हाल्स घेतली तुका नवी हातीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हजे रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सुगुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत आसूं आनी सोडवणाची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडचळीत मुखामळ फुळें फावो कर. आमकां सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची मागीर सांगाती भगिवन सुजेची चपती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी आसिसीचो सांव फ्रांसीस सांग क्लारा सांत आंतोनी सांग पाद्रे पियो तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घीपण मनोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्ग जाता तशी सुसरान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या शिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानपत्रायतेलाक आमकां तुजी उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समेयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत रासभर चलयताय सस्तांच्या सस्नाक आमेन. शमेची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुपागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Raktu dunia postu somya tuja masan tuja rektan समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तो सासनी जिविताच्या काळान आमकां राखतू दुनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलतात हांसून ती तुझ्या वोटान सदां खेळतात मन जाती मनशां प्रास चड उंचलय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय राख तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान परजे तुझे इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यांत ती बोब मारतना तुका आयकले अमृत सारके जेवण तुजे तांकां मेसवाले राख तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सासरी जिविताच्या काळान आमकां राख तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान राख
प्रार्थया. देवा आमच्या मगाळ बापा सासनिक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवं आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आमच्या बाब भयणीचे सेवेंत जीवन सरूंक करपा दी म्हण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवे आमेन. तुमचे थकल्या तुमी बघयात. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियेचेर दवरलेले भक्त बांधून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. उंड्याचेर आशिर्वाद. सुमयेचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी मोग तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळा बाप्पा आमचेर तुवें सांपियोचे विनवणेन वतल्ल्या सर कुरपेदेन्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. सर्व वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशां दादूस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या हुंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे हुंडे स्विकार करतल्या आमकां बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो आनी सर पिडाशिडा आमचे गूण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर बावरतान सांपियोचे विनवणेन मागता. ख्रिस्त आमच्या सुमया जेजूचे नांवे आमेन. सावळे रावो तरी विशीव आमकां मेळटा. जावचे सगळे आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ताक उर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या. सर्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. क्रिस्ताक उर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या. सर्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. कुर्सा सावळेन उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या. उसोन आसात गायिल्ले हात आरोन म्हाका धरच्या. क्रिस्ताक उर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या. सर्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा. क्रिस्ताक उर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या. सर्मान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा. आसन जालाय देवा.
Sam Padre Pio, आम्हापासून विनंती कर बगेन पुसाचे कुरवे नेवरंक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.